meeting of the town and country planning board, which we have adjourned eventually. The reason of holding the meeting today, number one was there was a petition in the High Court against section 16B, and the petitioner was told by the court that there would be a final decision in the matter on 26th of February. The petitioner had made out a case that we should not be allowed to hold further meetings and do land conversion. Sort of a stay should be given, which the court refused to give. But we, as a self-imposed restriction, decided not to have any meeting till the 26th of February. So, जो पहिले आम्ही केल्लो, ताजे मागीर आम्ही कांयच मीटिंग घेतली ना. कित्याक आमकां एक क्लियर कट इम्प्रेशन दिवपाचें आशिल्लें की we are not in a fly-by-night scene, and we will bring about proper guidelines for changing the land use, the zoning changes. So, हाजे खातीर एक पयलीं अशें जालें की आमी 26 तारीख पर्यंत केस डिसिजन दी म्हणसर मिटींग घेवचें ना, मागीर ताजें मिटींग घेतलें अशें म्हणून रावलें. 26 तारखेचे पयले दिसा आनी एक पिटिशन आयलें गोंयच्या आवाजाची, आनी केस गॉट फर्दर पोस्टपोन टू अनदर मंथ. सो आतां आमी आमची मिटींग घेतल्या, आमचेर कांय स्टे ना, आनी आमी गायडलायन्स एडॉप्ट केल्ल्यो आहा ऑन द बेसीस ऑफ वीच वी वील डू लँड कन्वर्जन्स. Which are the no-go areas, what are the do's and what are the don'ts. ह्यो आमी सारको क्लियर कट स्पेसिफाय केल्या, ह्यो आमी एडॉप्ट केल्या, ताचे फुडेंच आमी हें घेतलें. पयलें म्हणल्यार काल मडगांवची ODP फायनलायज जाली आनी ती आमकां आयली. ती ODP मडगांव, फातोर्डा आनीक फोंडेची ODP ही आज आमी एडॉप्ट केल्ली. आमी अशें चिंततात की ज्यो सिटीज आमी क्रिएट करूंक सोदतात, दीस वील बी इन्क्लुसीव, सस्टेनेबल, इंटेलिजंट, सायंटिफीक एंड एक्झॅम्पलरी सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स. आमकां अशें दिसता की हें जें आमी CDP म्हणून घडोवन हाडूंक सोदतात, थंय एक बरो म्हळ्यार इंटरनॅशनल अर्बन डिझायन, हांकां आमचे गायडन्स घेवन लोकल टॅलंट वापरून बरी CDP क्रिएट करची. एंड द न्यू सिटीज वूड बूस्ट इकॉनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ग्रोथ एंड प्रमोट वॉट यू कॉल हॅपी एंड हेल्दी लिव्हिंग. गोंयचें एक एस्पिरेशनल गोवा म्हणून जें तयार जाता, ताजो सिंबॉल ह्यो सिटी आसतल्यो. सो वी हॅव शोन दॅट अ स्मॉल स्टेट लायक अवर्स कॅन थिंक बीग. And we can prove that these big ideas can be made into reality, especially because we have the will and the passion to take Goa forward.